हाय माय टू फॅमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू चॅनल सुब्लिकेशन एंड मी. सो आतांच हांव उठून भायर येयलां. आतां टायम न्ही क्विट 7:15 जालो आहे. सो आयज न्ही म्हाका ह्या व्हिडियोन तुमकां कितें शेअर करपा जाय. पूण तेच पयलीं हांव गार्डनान वयतां, उदक घालता सगळ्या, ब्रश बी मारता आनी मुगे जी बाकी कामां आहाय ती करून काडटा आनी मागीर हांव तुमकां मेळटा. ओके, सो बाय. सो फ्रेंड्स, आतां न्ही मुगे काम कितें आहा तें करून काडलें आनी हांवच आतां भायर सरलो आहा. आनी जायतीं जाण न्ही म्हाका कमेंट करून विचारतालीं, तूं मातसो तुगे लायफा वयर शेअर कर म्हूण, तूं खंयचो, तूं कितें कोत्ता आनी केश को कितें तें आमगे गोंयचें. ओके, प्रॉब्लम ना, तुमकां कितें आहा तें सगळें सांगता. फर्स्ट थिंग, हांव न्ही म्हापसा कालिजर मोयरा म्हणटाय थिंगा मुगे बर्थ प्लेस. थिंगा शिकोप बी सगळें मुगे थिंग जालां, सेंट झेवियर हाय स्कूल मोयरा म्हणटाय थिंगा. आनी बरें जालें, मागीर थिंगा हांव कामां वचपा लागलो दुल्यार म्हापसा सेवरिना गार्डन्स म्हणटाय थिंगा, झेवियर बेकरी आहा थिंगा. थिंग मुगे सगळें ऑलमोस्ट लायफ गेलें. तेज्या उपरांत हांव थिंगसान न्ही दुबय गेलो. हय, एक फर्निचर कंपनीन कामाक गेलो. आमगे गोंयकारां गेलीं ती. थिंगा हांवें 5 वर्सां काम केलें. ओके, पूण तेजे पयलीं न्ही मुगे डॅडीन घर काडून दवरलेलें खूंय मारगांव, जें हांवें तुमकां व्हिडियोन जायते पावटी दाखयलचोय. हय, आनी मागीर हांव काजार जाल्या उपरांत मारगांव वचोन रावपा लागलो. पयलीं थिंग म्हापसा रावता चोय. मुगे फॅमिली बी सगळी थिंगा आहाय. मुगे मामा, मागीर मामिगे भयणी आहाय आनी जायत जाणां सगळी फॅमिली आहाय. म्हाका न्ही सगळीं बोर कोत्ताय, फूल सपोर्ट आहा म्हाका फॅमिली गेलो, कांय प्रॉब्लम ना केसलें. हांवें तुमकां जायते पाट दाखयलेंय चोय आनी गोंया वयता तेन्ना दाखयतलो हांव डेफिनेटली, शुअर. सो हे भशेन जालें म्हगेलें. आनी काजार जाल्या उपरांत हांवें मातसो ब्रेक घेयलो, भायर बी खंय गेलो ना. काजार जावन मागीर 1.5 वर्सान हांव क्वीट येयलो चोय. क्वीट आतां 8 वर्सां जालीं. त्या वगी करपा सगळें बरें आहा, काम बरें आहा, मुगे घर बरें आहा, फॅमिली बरी, सगळें चलता बरें आहा म्हणटा. कितें आहा तें लायफ न्ही मुगलें हांव तुमकां शेअर करतलो ह्या व्हिडियोचेर. ओके, पूण आतां सद्या हांव भायर कितें येयलां, थिंग न्ही करप म्हणल्यार बरें जायना. लोकांगे घर दाखोवप म्हणल्यार बरें जायना. तेका लागून भायरू कितें आहा तें शेअर करुया म्हणलें तुमकां. ओके, थिंगा आतां मोस्टली व्हिडियो बंद केलो घरा कडेन करपाचें एशें को. जस्ट हांवें थिंग बारीक स्टार्ट केलो चोय, पूण कांय दाखयलें ना तुमकां. सो हेजे मुखार पासून अशें करून भायरू कितें आहा तें मुगे लायफ हांव तुमकां शेअर करतलो, पूण भायर दाखयतलो. ओके, आनी मुगे डॅडी, मामी आनी भाव एक्सपायर जाले. ओके, हांव काजार जावन म्हाका बायल आहा, बाबा आहा आनी बेबी आहा. सगळीं बरीं आहाय, मुगे सगळी फॅमिली बरी आहाय. मुगे फॅमिली मारगांवूय आहाय, म्हापसाय आहाय. ओके, हे भशेन काजार जाल्यार म्हाका जालीं आतां ऑलमोस्ट 12 वर्सां जालीं. हय, बाब बी शिकोता बरो, बेबी शिकोता, सगळें बरें आहा म्हणटू. तुमकां हांवें जायते पाटी व्हिडियोन दाखयलेंच. कित्याक म्हाका न्ही जायते जाण कमेंट करून विचारताय, तेंकां न्ही खबर ना, कित्याक ती न्यू आहाय न्ही चॅनलारू, आनी सांगपाकूय जाय लायफ कितें घडटा, केशें करून जाता. हो सगळो हिंगाचो एरिया. हिंगा येयलो हांव. हिंगचे एक ही वॉकिंग पाथवे शिबरी. सो हे वटेनसान येयलो हांव, एशें कोन्न हे वटेनसान. आनी वचो हिंग न्ही क्वीट हांव हावज बॉय काम करता. ओके, कित्याक जायते जाण न्यू आहाय न्ही, तांकां काम करपा न्ही लज ना, केसली सान्नी मारपा कितें मारपा लज ना. हांव मुगे कितें आहा तें दाखयता तुमकां चोय. जायते पाटी पयलीं पासून दाखयलां कितें काम करता तें. दुबय फर्निचर आहलो कंपनी, थिंग काम दुसरें आहलोलें, हिंग दुसरें आहलोलें. आनी गोंया हांव कितें कोत्तालो, गोंया सालगांवकार कंपनीन कामां वयतालो. सालगांवकार म्हळ्यार ती हॉटेल मॅनेजमेंट हें आहा ती, थिंग वयतालो एज अ किचन स्टिवर्ड. हय, थिंगा हांवें ऑलमोस्ट 1.5 वर्स काम केलां. आनी थिंगासान मागीर फर्स्ट टायम हांव क्वीट येयलोलो, मुगे जालोलें. हय, जायते जाणां हांवें फ्रेंडां सांगिल्लें म्हाका क्वीट येवपा चान्स पडटा जाल्यार मातसो चोय रे, काम आहा कितें आहा. सगळे फ्रेंड रिजन दिवपा लागले. म्हणजे ट्राय केलो तेंच्यांनी थोड्यांनी, पूण तांकां जॉब मेळ्ळो ना. हय, थोडे म्हणपा लागले तूं आनी क्वीट येयनाका, हिंग काम बेस पडटा, हें पडटा तें पडटा, अशें करून सांगपा लागले. पूण फायनली हांव चोय एजंटा दवरलो आनी हिंगा क्वीट येयलो. एजंटा म्हणटा 50,000 घेयले, सगळें तितून म्हाका दिलें, आख्खें मॅडिकल सगळें फॅसिलिटी दिली आख्खे. आनी पयशे म्हणटा रोकडे भरताय गायज, प्रॉब्लम ना. पूण एक दादल्या गेली न्ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता, घोवा गेली, फॅमिली सपोर्ट करपाची, मागीर कितें नीड्स आहाय ते आमगे सगळें कंप्लीट जावपा जाय. कितें आहा तें लायफ जावपा जाय, घरदार. म्हाका घर बी आहा, सगळें घर बी काडपा नाका, सगळें आहा, प्रॉब्लम ना. हांवें तुमकां दाखयलें बी चोय व्हिडियोन, सगळें मुगे लायफ दाखयलां. तर पूण हांव हें आयज तुमकां जस्ट सांगता. ओके, कित्याक जायते जाण म्हाका फोन करून पासून सांगताय तूं तुगे लायफाचेर व्हिडियो कर रे, हें कर, अशें करून सांगताय म्हाका. सो आतां हांवें डिसायड केलां जितले व्हिडियो आसतले ते सगळे मुगे लायफाचेर आसतले. आनी गोंया गेले म्हणटच
मुगे मागीर फॅमिली बी हांव तुमकां दाखयतलो शेअर करतलो कितें आहा तें एवरीथींग अबाउट माय लायफ ओके गायज कितें जालां म्हजेर राग बी धर नाका गायज हां म्हाकाय बी अशें करून फील अशें करून बॅड फील जाता कित्याक मुगे भाव गेलो चोय मुगे भावागे पासून म्हाका जायती दूख आहा ताका लागून हांव केन्ना न्ही अवेरनसा विडियो करतालो मुगे भाव न्ही मोयडे दोरया आहा तो मोयडे इगर्जे कडेन थिंग बावडो बुडोन हें जालो ओके तो कोणा तेगे फ्रेंड घेवन गेलोलो तो स्लीप जालो कितें जालो दोरयेन बुडलो आनी तो दुसरो भुरगो आसलो तो धांवलोचोय पूण गेलो कोण मुगे भाव म्हाका केन्ना कोण जस्टीस मेळ्ळो ना कोण मेळ्ळो कांय मेळ्ळो ना चोय म्हाका कांय मेळ्ळो पूण गेलो न्ही मुगे भाव न्हिदोन आसलो घरा कडेन पूण हांव कितें करूं ताका लागून दूख जाता न्ही हांव दुसऱ्याकूय एक हें दिता सपोर्ट दिता सांगता बाबा अशें करून नाकाय तशें करून नाकाय आनी दुसऱ्या दिसा शिमित्रीन वयले कडेन मुगे डॅडी एक्सपायर जालो कळ्ळें तुका न्ही फ्रेंड्स मागीर 4 वर्सां 5 वर्सांनी मुगे मामी एक्सपायर जाली आनी हांव एकलो आहा मागीर हांव डिसायड केलें काजार जावपाक फॅमिलीन भितर हें जालें आनी मागीर काजार जालो आनी लायफ सगळें बरें चलत म्हणटा सगळें बरें आहा कांय प्रॉब्लम ना गायज ओके आनी हांव व्हडलो शिकणार न्ही व्हडलो हें न्ही मुगे कितें आहा तें सिंपल सांगत तुमकां ओके मुगे फाटल्यान जायतें हें जालो हय पूण बरें आहा म्हणटू ओके तुमगेलोय बी म्हाका सपोर्ट मेळटा जायत जाण ही घराको म्हाका मेळोन गेले जेदर सावन हांवें यूट्यूब स्टार्ट केलें न्ही जायत जाणांनी फोन केलो म्हाका स्पेशली गोंया सावन लोक मेळटाय UK सावन कोण मारिया ती बाबडी तेगे चेडो जावं युटीस जावं वारका एकलो आहा तो अमेरिका आहा आमगेलो बाबडो ब्रँड म्हणलेलो तो आनी जायत जाण गोंयकार आहा आनी हिंग कुईट पासून स्पेशली म्हाका मेळटाय वीश कोत्ताय ग्रीट कोत्ताय फॅमिली सारताय कितू जाण इवन वास्को पासून मुगे सासमाय वास्को वयता चोय एपार ओपोवपाक हांवूय ते बरें गेलोलो कळ्ळें तुका न्ही केन्ना आतां थोडो फॅमिलीकूय टायम दिवपा जाय भायर आसले जायतीं वर्सां जालीं चोय कितें जाता तें इवन हांव गोंया बिजनस पासून कोत्तालो तें हांव तुमकां मागीर नेक्स्ट विडियो शेअर कोत्ता ओके कित्याक हो विडियो नाल्यार न्ही चड व्हडलो जातलो सो हांवें चिंतिल्लें तुमकां सांगया म्हूण मुगे कितें आहा तें ओके आनी आतां फ्रेंड्स हांव वयता आनी नेक्स्ट विडियोन मागीर उलया कितें आहा तें ओके सो सगळीं बरें कर तुमी आं मोग आसो चोय कितें आहा तें आनी कमेंट घालाय मागीर बाय बाय फ्रेंड्स आनी चॅनलान न्यू आहाय जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब कराय मुगे तरी विडियो तुमकां बरो लागलो जाल्यार पूण आजसान मुगे लायफाचेर विडियो येतले आनी केन्ना चुकोन भायर गेलो जाल्यार दाखयत चोय काल हांवें तुमकां सिटी दाखयल्या चोय ती केन्ना चुकोन गेलो जाल्यार भायर म्हाका विका एक हॉलिडे आसता टोटल म्हयन्याक 2 हॉलिडे आसताय ओके बाय बाय फ्रेंड्स वयता कितें कामूय आहा न्ही ताका लागून येयलो मातसो बरी कोन्न सगळीं